आमी कोण? आमी तेच भाशेन ताचे कुडीचे सांदे न्हय, तर आमी तिचे भाशेन खालती जावंक जाय आनी आमी हे कुडींत आमचे सगळे बाकीचे सांदे आमचे आयकतात ते भाशेन आमी जेजूचे आयकोंक जाय. आमी तोच मनोभव करून हांव चाकर जावं म्हजे सवय तुज्या उतरा पोरमणे ते भाशेन हो पयलो मुद्दो आमी मनांत दवरूंक जाय. दुसरो मुद्दो म्हणजे ती देवाची आवय जावन ती आपल्या मावस भयणीची सेवा करूंक येता. आतां ती गोरवान बरोन देवाची माय म्हणून हे भाशेन तिच्यान जेवंक जाताली ना, ही खालती काय ती आतां सेवे चाकरेन दाखयता आनी ती तिच्या मावस भयणीशी वता. आनी तेन्ना एलिझाबेथ आमी जाणो कशे भाशेन जेजू तिच्या कुसव्यांत आसलेलो मारयेच्या आनी तिच्या कुसव्यान जुवां आसलेलो. जुवांक एक अणभव घडटा आनी तो ताका भितरल्यान कुसव्यांतूच पवित्रपण दिता, मूळ पातकांतलो ताका सोडयता. आनी एलिझाबेथ पयत रोतम्यान बरोवन ती मागीर उद्गारता कोण पळय ती आयल्या तिचे सोबे, देवाची माय म्हजेशी आयली, हे कित्याक म्हाका व्हडलें भाग. आनी मागीर सायबीण माय हे आपलें तुस्त कोत्ता, देवान कितें केलां पळय तें, हे म्हजें न्हय, देवान म्हाका निवडल्या आनी देवान आपलो वावर म्हजे सोबे केला. आनी ही परंपरा पळय आसा ती आतां ह्या नव्या जिवितान सरोंक लागतली, जिवंक लागतली.